बाबाची पुताची पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. पवमरीनो आज आख्खी पवित्र सभा सगळ्या सांता मोक्तांचो उगडास करता जाल्यार त्याच बरोबर आमची गोंयचे दिवसेन कुटुंबीक वावरा खातीर भेटलेलो आयतार पाळटा फॅमिली अपॉस्टलेट देखून बाबामरीनो आमी आमच्या कुटुंबांतल्यान जियेता आसतना कुटुंबांत जल्माक आयले हांव कुटुंबांत वाडले हांव आनी वाडटा देखून आमच्या कुटुंबीक जिवितांतल्यान हें भाग्यवंतपण जोडून घेवंक आमकां सगल्यांक आदार कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पत्वेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. जे कितें आमी मागूंक आयले हांव ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. जी कोण आपलो जोर दीस मनयतात
काजराचे वरोस मनयतात तांकां मागण्या धरून देवाचो उपोट आशिर्वाद मागुया. जाणी कोणी आपणा बसत मागूंक लायला, सांगा कोणाक मागतल्या म्हूण सांगला, तांच्यो गरजो तांची इंतेन्सवां ह्या वेळार मनान धरून मिसाचे भेटेन बापाक उबारुया. सुमार 6-7 म्हयने जावन गेले. आमी इगोजेची दारां बंद आसल्या कारणान घरांत रावन वांटो घेताले. पूण आज पोरशी आमी थोडीं जाणां हांगासर येवन मिसां देव मंदिरांत एकठांय जावन वांटो घेयल्या. देवाक आर्गां दिवया, देवाचे उपकार आठोवया. हांचे कितें आमी मागचें आसा, पिडेवंतांक भलायकी, दुसऱ्यो गरजो हे सोमात प्रार्थनांतल्यान देवा बापाक उबारुया. सर्वपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सगळ्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जोईत एकाच दिसा समारंभूक आनी ह्या जोईता पासत तुका वाखाणूक आज आमी हांगा जमा जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जोयतीवंत भावां भयणीक मुखार घालून हें प्रार्थन आमी विस्वासान करता. स्वर्गीय तांच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूक पावोवच्या. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सुभां करपी ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंतीसान येता तो पळयलो. ज्या 14 देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली, तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकराच्या कोपलार एक शिक्को आमी मारीसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलेल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुता धुवांच्या सगळ्या कुलांतली 144,000. हें जातूच कोणाच्यानूच मेजून नजो तसली एक बोव व्हड लोकांची उरपोंच हांवें पळयली. सगळ्या देशांचो, कुळांचो, पोरजांचो आनी भासांचो तो लोक धोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिंवासणां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली, शिंवासणार बसलेल्या आमच्या देवाक आनी तशेंच मेंढऱ्याक जोय. शिंवासनान जाणट्यान आनी 4 जिव्या रोचना भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बोल आमच्या देवाक सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवे न्हेसल्यांत ती कोण आनी खंय तावन ती आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर धुमाल्यांतलो सोलामती पावलो. तांणी आपलीं आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवी केल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूग पळोवंक आशेता. सगलीं म्हणुया, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूग पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदी आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगलीं संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक. ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मांडल्या, ताणेंच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूग पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चोडूंक मेळत?
ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो, जो नितोल हातांचो आनी निर्मळ काळजांचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबडो ना, तसल्याच मनशांक. जबाब: असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसा, ताचें मूख पळोवंक आशेतात. जाकोबाच्या देवा. जबाब: असली मनशां देवा आमचें तुजें मूख पळोवंक आशेतात. भागिवंत जोवाचें पयलें चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें. कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच तावन आमी देवाचीं भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातले तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकें जातले. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निवेल शुद्ध, तशींच ताचेर हो बोरवांसो दवरून आसात ती सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. उद्गाराक गायन गावुया. B10 5:27 7वो श्लोक. B10 पेज 27. Sol solves pora, 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 sol solves pora. Devace utorai kodati. Sol solves pora, sol solves pora, sol solves pora, sol solves pora, sol solves pora. Surespor तुमचे सव्यांसो सव्यांसो मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोयमान तुका सुमिया. लोकांच्यो उरपोंची पळयोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सरशें आयलें. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गोरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करता ती सुभागी, देव तांकां भुसवण दितलो. प्रामाणीकपणाक ताणेतात आनी भुकेतात ती सुभागी, देव तांकां धादोशी करतलो. दोयाळ ती सुभागी, देव तांची दोया करतलो. काळजान नितोळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्थाय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रामाणीकपणा खातीर धुमाळो सोंसता ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां धुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमच्यार आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोशभरीत जायात, सरकार भोव व्हडली मोजरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त.
प्रितीच्या भफमडेनो आज पवित्र सभा सगळ्या सांता भक्तांचो उगडास करता जाल्यार आमची गोंयची दियोसीस कुटुंबीक वावरा खातीर पेटयलेलो आयतार पाळटा फॅमिली अपॉस्टलेट आनी भफमडेनो हे दोनूय समोरोम मनान धरून आज देवाच्या उतराचो संदेश आमी घेवया देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया भफमडेनो सगळीं आमी एका कुटुंबान जल्माक येता कुटुंबान जल्माक आयल्या उपरांत कुटुंबान आमची वाड जाता आनी आमच्या कुटुंबान आमी जियेता आनी देखूनच ह्या कुटुंबान जियेता आसतना आमी शेगुणी जिवीत आपणावन देवाक मानता तसलें जिवीत आपणावन तुवें आनी हांवें हे भाग्यवंतपण जोडूंक जाता म्हूण आयचो सेवा धर्म बकून उतराचो सेवा धर्म आमकां उगडास करता भफमडेनो पयल्या वाचपान प्रकाशनीच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत आमकां जो हांव एक दर्शन पळयता आनी ह्या दर्शनांत शिवासना मुखार बसून आसलेली जरुबी आसलेली ही पोरसां ताका दिश्टी पडटा ही पोरसां कोण ताणें धोवें कित्याक घातलां धोवी आंगोसरां न्हेसलेली ही मनशां कोण जाणी देवाच्या मेंढऱ्याच्या रोगतान धुवन काडलेली भावां भयणां ती भफमडेनो कितें आमकां हाचे वेल्यान शिकूंक मेळटा कसलो संदेश आमकां मेळटा की आमचें जिवीत जावन आसा क्रिस्त लायफ इज क्रायस्ट आनी हे पासत क्रिस्ताचें जिवीत आमी आमचें करून तातूंतल्यान हें भाग्यवंतपण जोडूंक जाता ह्या भावा भयणांनी मेंढऱ्याच्या रोगतान आपली आंगोस्त्रां धुवन काडली जिवीत आपलें अस्कोताय आसल्यो त्यो काडून उडोवन मेंढऱ्याच्या रोगतान धुवन काडली आनी देखूनच तांणी भाग्यवंतपण जोडून घेतलें जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत जुवांव आपली चिटीन बरोवन आमकां क्रिस्ताचेर नदर मारूंक आपयता जो आसा तोच ताकाच आमी पळयताल्यो आनी देखून क्रिस्तान आमकां देवा बापाची भुरगीं केल्यांत देवा बापाची आपुरबायेची पूत आनी धुवो केल्यात हें भाग क्रिस्ता सोवें आमकां फावो जाला इतल्यानूच काबार जायना क्रिस्तान हें जिवीत आमकां फावो केलां जाल्यार ताचे भाशेन जो कोण निबेल शुद्ध ताचेर जो कोण बोरवांचो धरून जियेता ती सगळीं आमची कोण निर्मळपणान जियेतात क्रिस्ता भाशेन तांच्यान हें भाग्यवंतपण जोडून घेवंक जाता जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजो आनीक एक उपाय आमचे नदरे मुखार दवरता आनी तो सांगता तूं भाग्यवंत जावंक सोदताय भाग्यवंतपणाचें जिवीत जिवंक सोदताय जाल्यार भाग्या प्रमाणे जिये बिएटिट्यूड्स म्हजी वागणूक कसली जावची कसलें म्हजें जिवीत जावचें केन्ना हांव सुभागी हाचेर ह्या भाग्यांतल्यान जेजू उरपणजीक संदेश दिता आनी भाग्याय बी जावन आसा एक उपाय आमकां आमचें हें भाग्यवंतपण जोडून घेवंक आनी ह्याच पासत बाबामडेनो आयच्या पयल्या वाचपाक आमी जाबाब दिला असली मनशान देवा आमच्या तुजें मूग पळोवंक आशेतात कसलीं मनशां देवाचें मूग पळोवंक आशेतात तें हे तिनूय वाचपांतल्यान आमचे नोत्रे मुखार दवरला आनी जेन्ना बाबामडेन ह्यो वस्तू आमच्या जिवितांत आमी आदारतांव पाळटांव तेन्ना क्रिस्त देवा मुखार देवाच्या शिवासना मुखार आमी ताका रूप पळोवंक जाता हें भाग्यवंतपणाचो इनाम तुवें आनी हांवें हो जोडून घेवंक जाता बाबामडेनो एक बरयणार अशें म्हणो टू बी सेंट्स इज नॉट अ प्रिविलेज ऑफ द फ्यू बट अ वोकेशन फॉर एवरी वन तो म्हणूंक सोदता हें भाग्यवंतपण जोडून घेवचे खातीर भाग्यवंतपण जोडून घेवंक हो थोड्यांचोच कायदो थोड्यांकूच दिरेंत न्हय थोड्यांचीच ही प्रिविलेज न्हय पूण तें जावन आसा आमकां सगल्यांक एक आपोवणें कित्याक बाबामडेनो देवान आमकां रोचल्यान जाल्यार आमच्या जिविताचो शेवट आखरेक ताचे सोशें वचूंक हें भाग्यवंतपण जोडून घेवंक ते पवित्रताय तुवें आनी हांवें जोडून घेवंक ह्याच पासत जेजू म्हणटा सुर्गीचो बाप पवित्र तशींच तुमी पवित्र जायात बाबामडेनो आज सगळ्या साता भक्तांचो उगडास करता आसतना तांणी आपल्या बऱ्या कोरन्या वरवीं हें जैत मेळून घेतलें आनी ह्या पासत आज जैतिवंत पवित्र सभेची ही परब सगळ्या साता भक्तां वरवीं आमी समोरमता ही साता भक्त आमचे कुटुंबाची वांगडी घोडे जावंक शकतात कोणूय ती जावं जांकां वळेरींत नान ती सगळीं बरें जिवीत जियेल्यान भाग्याचें जिवीत जियेल्यान ती जावन आसात आमची ही साता भक्तां तांचो आज
पवित्र सभा उगडास करता. कित्याक बऱ्या जिविता वरवीं, निर्मळ जिविता वरवीं, प्रामाणीकपणाच्या जिविता वरवीं, भाग्यांच्या जिविता वरवीं तांणी हें भाग्यवंतपण जोडून घेतलें. ही कृपा जोण एकल्याक मागून घेतना कुटुंबीक वावरा खातीर भेटलेलो आयतार आयच्या दिसाक आमचे गोंयचे पवित्र सभेन पाळटा आसतना कुटुंबूय आमचो जावन आसा एक उपाय आमी हें भाग्यवंतपण जोडून घेवं. दुबावना कुटुंबांची येता आसतना जायते वयर सकयल जाता, जायते तरेचे मिसअंडरस्टँडींग आसता, जायते तरेचे अस्कोतायेक लागून घोडे ही अस्कोताय कुटुंबान भितर सरता. पूण हातूंतल्यान जोईत व्हरूंक, हातूंतल्यान बरेंपण येवन आमचें कुटुंबीक जिवीत, हें कुटुंबीक जिविताचें आपोवणें बरे भाशेन जिवन आमी हें भाग्यवंतपण जोडून घेवंक पवित्र सभा आयज तुका म्हाका उलो करता. देखून मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना सगळ्या 7 भक्तांचो उगडास करता आसतना आमच्या कुटुंबाचोय उगडास करुया. कुटुंबाच्या वांगड्यांक सगळ्यांक आमी हें दिसा दिसपटी भाग्यांचें जिवीत, देव शेगुणाचें जिवीत जिवन आमी हें भाग्यवंतपण सांताचो मान जोडून घेवंक ही स्वर्गार आमकां तयार करून दवरलेली मजुरी तुवें आनी हांवें जोडून घेवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन त्याच जेजूची कृपा भोड मागुया. सगळीं बी रावया आनी आमचो भावार्थ चारून बाराबर म्हणुया. सतमानता देवा, सर्वपितार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर वसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसली, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वपितार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंयच्यान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्मे, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्या काळजाचे होत्रेक कांय मागण्यांतल्यान बापा फुड्यांत दवरुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासून, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा पासून, सगळ्या याज्ञिकां पासून कुटुंबाची आत्मिकताय सदांच घोट करूं आनी आपल्या हाता खाल आसले सगळे पोरचेक पवित्र घोराब्याचे सारके ओखोण, जिवाळ आनी खुशाल वांगडी करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचें राजकारण चलयतल्या मनशा पासत मागुया. नितीन आनी जबाबदारेन आपले कायदे पाडून मनशाच्या जिविताच्या देण्याक तांणी मान दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या कुटुंबाच्या जोडप्यांच्या एकवटाचेर बापान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांचो घोराबो भुरग्यांच्या देण्यांनी भरूं, तांकां सदांच खुशाल दवरूं, कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां फावो करूंक तांचे खातीर बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. हांगाचेर आसलेल्या सगळ्यांचेर आनी अदीक करून काजारी जोडप्यांचेर देवाची कृपा मागुया. तांणी नाजारेच्या कुटुंबाचेर नदर मारून लग्न बेसाचें भाग्यवंतपण, पवित्रपण, भोक्तीपणान जियो आनी सदांच एकामेकाक विस्वाशी रावंक भाग्यवंतपणाचे वाटेन पावलां मारूंक बाबाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बापा मोगडा, तुजेर पातयेवन तुजेर विस्वासून ह्या काळजाच्या ओत्रेक ह्या मागण्यांतल्यान तुका उबारल्यात. आमची मागणी आयकून घे, आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी सगळ्यांक आमकां कुडी आत्म्याचे काळजा मनाचे भलायकेन दवर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भेटवणुच्या वेळार गावुया C30 सर्वेस्परा मानून घे, पान 40 C33 पेज 42. 우라리 옷
म्हज्या बाबा म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. आपल्या मनाक आमच्या नाक्या पवित्र सुबेच्या दवांक सर्वेस्पर मानून घेवं. भो पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मोर्ना आनी पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भोगतांक तुवें जोयतीवंत केली आनी अमोर जिविताक पावयली. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसूं, भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनोदी करतात म्हूण आमी सोत मानता आनी तांचे पासो तुका दिनवासून हो योद्न तुका समर्पिता. तांचे विणवणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फळां बरीत जा म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, आमच्या आवयचो, सुर्गीच्या जेरुसाल्याचो आज करतांव आमी उत्सवाचो धोबाजो. थंय मोहिमेक पावलोले आमच्या भावा भयणीचो सासणाक वाजता गाजता वाकाणणीचो ताळो पळयोवन प्रताप आपल्या व्हडत्या वांगड्यांचो पृथ्वीर फुलता संतोश पवित्र सभेचो. आमी तुजी असोक वाटसूर भुरगीं भावार्थाचे उसवाडान चलून वेतावती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शेकी फुडें सरतांव धांवी धांवी आनी समेज तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आतांच थावन निरोंतरी तुजी स्तुती गायतांव आमी. बाबा, खरंच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कॉस्ट मरण ससुगवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्याने तीन वाज ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta zugut purgotuja. Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nowian jedolo. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यान ती आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपापल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोंत धरून दिता. आमचो आस्कारी बागयोंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोही मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. भवमडेनो देवाक आमी आर्गां दिवची गरज, देवाचे उपकार आठोवपाची गरज. कित्याक फाटले 7 म्हयने उपरांत ही संदी आमकां फावो जाली. आमची इगोजेची दारां उक्तीं जालीन परतून पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवं. आज सगळ्या 7 भक्तांचो उगडास करता आसतना दिसा दिसपटी कुटुंबीक जिवीत आमी जियेता आसतना आमी भाग्यवंतपणान जियोवपाचो प्रयत्न करता. आमी पवित्र आमचें जिवीत जियोवंक पावलां मारता आनी हें करूंक देव आमकां आदार दिता आनी दीत आसा. मागलेले उपकार देवान आमकां मेळोवन दिल्यात. देखून ह्या वेळार असले सभार असल्या देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकलुतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटले. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुजे पुतूच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काळजान जी कोण नितोळ निर्मळ ती खरेंच भागी. देवा दर्शन इनाम तांचें. प्रार्थया. देव आमच्या मोगाळ बापा सगळ्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवें तुजीच अजापून पदवी आनी अगणीत पवित्रताय संतोश भरीत काळजान आमी वंदिता.
स्वर्गार आमकां आशोवन रावतल्या भावां भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुरेंचे जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शिकी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे बसुया. भवमडयनो सुकली आमी खुशाल कित्याक तुमकां पळयोवन बरे भाशेन आदले भाशेन ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना देखून तुमी आमचे खातीर मागलें आमी तुमचे खातीर मागलें आमचें मागणें चालूच दवरुया आनी देवान आमकां बेगीनच आदले भाशेन हे पिडेंतली शिडींतली मेकळी करून परतून सगळ्यांक बारबर मेळून हे देव मंदिरांत वांटो घेवंक ही संदी मेळून घेवंक आमी मागुया. आज सगळ्या 7 भक्तांची परब आमचे इगोर्जींत आतां तिसरे मीस आसा 9 वाजता आनी सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस. खुशालकायेन आमी परगट करता आमची इगोर्ज आमी उगडल्या आनी 2 दिसाक सकाळीं सदांचे भाशेन 7:30 वाजता मिसाची भेट समुदायेंत घातलेली आसा. SOP सांबाळून 50 आनी 8 फिरगोसकारांक जागो आसा. केन्नाच मिसांत वांटो घेवंक ना तांकां सोयेक दिवचो. फाल्यां नोव्हेंबराचे 2 सगळ्या मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता. ह्या वर्साक सरकाराच्या नेमा प्रमाणे सोशल डिस्टन्सींग सांबाळूंक पडटा देखून सिमेत्रींत मीस भेटोवंक जायना. ह्या कारणान आमचे इगोर्जींत मिसा ही परी फाल्यां पयलें मीस 6:30 दुसरें 7:30 तिसरें 8:30 आनी सांजे इंग्लीश भाशेन 6 वाजता. सिमेत्रीची सफाई करूंक चुनो काडूंक बिजलेचो उजवाड करूंक तालेगांव पंचायत हांणी आमकां तेंको दिला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. बो करून आमचो भाव सरपंच अग्नील डिकुना पंच मारिया हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. नोव्हेंबराच्या आख्या म्हयन्यांत सिमेत्रीन भेट केल्यार पुर्गतुरींतले आत्मे पासून प्लेनरी इंडल्जन्स मेळून घेवंक येता म्हूण कोडीत करता. पाप साहेबाच्या इंतेन्सवा पासून आनी पुर्गतुरींतले आत्मे पासून मागूंक गरजेचें. सिमेत्रीक भेट दिवंक वावुरचें. ह्या निमतान बाबांबडीनो आमी नोव्हेंबराचे 1 ते 8 पर्यंत सिमेत्रीची दारां पयलीं उक्तीं दवरताले हांव. जातूंत आमी सिमेत्रीन वचून मेल्ल्या भावार्थ्यां खातीर मागताले हांव. सोतमांत आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करताले हांव. आमचे बापा आमी देवाक उबारताले हांव तांकां भेट करताले. पूण पाप साहेबान ह्या खेरीत हे असले परिस्थितीन पेंडेमिकाक लागून आपली चीट भायर काडल्या आनी आमकां संवसारभर परगट केला. आख्खो म्हयनो न्हय फकत 8 दीस पुरो नोव्हेंबराचो म्हयनो आख्खो म्हयनो सिमेत्रीन वचून आमी मागणें केलें भावार्थाची उच्चारणी केली. आमचे बापा हें मागणें केलें जाल्यार आमच्यानी हें इंडल्जन्स प्लॅनार हें जोडून घेवंक जाता. देखून ह्या म्हयन्याचो फायदो घेवया. ही संदी पाप साहेबान आख्खो म्हयनोभर दिला ताचो बरो फळ काडुया फायदो काडुया आनी प्लॅनार इंडल्जन्स हें आमी जोडून घेवया. नोव्हेंबराचे 5 रुजाय साहेबांचे परबेक तयारी सुरू जाता. माणीचेर आशिर्वाद सकाळीं मिसा सकाळीं आनी उपरांत मीस 7:30 वरांचेर. नोव्हेंबराचे 6 म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सकाळीं मीस 7:30 वाजता उपरांत पुरोम संस्काराक मागणी आनी आशिर्वाद. त्या दिसा सांजेर नोव्हेनाचो पयलो दीस तेर्स सांजे 5:30 वाजता उपरांत मीस आनी साल्व. नोव्हेनाचो दिसूय बी आमी त्या वाड्यांनी घातलेलो आसा. त्या वाड्यांक घातलेली आसात आनी तुमचे पॅरिश कावन्सिल हांणी जी मांडावळ केल्या आमी तांकां सांगल्या ती बरे भाशेन पाडची आनी तुमी वांटो घेवचो तुमचो दीस पडटा त्या दिसा वांटो घेवचो म्हूण आमी विनंती करता. नोव्हेंबराचे 6 वयताले सांतिज्म गाली बोंडे दोंद्रे. नोव्हेंबराचे 7 पियाले युजेन आनी मुलाती. नोव्हेंबराचे 8 केरांत जिलाले आनी फ्रांजाले. ही परब सगळ्या गांवच्या भावां भयणीची. ही परबेक तुमचो तेंको PPC वांगड्या सांगाताक आमी मागता. कॉन्ट्रिब्युशन लिस्ट धाडून दिल्यात. रुजाय साहेबींची परब नोव्हेंबराचे 15 मिसा हे परी सकाळीं 6:30 8 आनी 9:30 वाजता. तशेंच इंग्लीश भाशेन मीस सांजे 6 वाजता. कोणाक खुशी आसा जाल्यार 6:30 आनी 8 वाजता मिसांत वांटो घेवंक तुमी तुमची नांवां ऑफिसान दिवची. फेस्ताचे मीस 9:30 वाजता कॉन्फ्रारिया नांवां ऑफिसांत दिवची. घडटा जाल्यार हे परबे निमतान
कुटुंबाच्या एकट्याच वांगड्यान येवंक आमची विनंती आनी उलो कित्याक रुजाय सायबिणीची परब आस्कारिणीची परब म्हणून सगळींच आमी येवंक सोदता देखून उपाय घडटा जाल्यार आनी दुसऱ्यांचे आमी बरे भशेन बरे मनान चिंतचें आनी कुटुंबाच्या एकल्याच वांगड्यान खंयच्या एका मिसाक आयल्यार फायद्याचें जातलें जातून आख्खें जाता तितलें चड आमच्या भावा भयणांक हे परबे निमतान वांटो घेवंक मेळटलो. लग्नाची तयारी सुरू आमची जाल्ली आसा. जे कोण तयार लग्न जावंक सोदतात तांणी ऑफिसांत येवन आपली नांवां दिवची. देव बरें करूं. सगळीं भिरावया. आतां शेवटाचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी कोमन्यां घेतल्या आनी मांडावळ सांगल्या ती तुमी सांबाळची. सर्वेस्पूर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. परमेस्पर म्हाका चोरयता. D35 पान 60 आनी 6 D35 पेज 66. Por mis